आयुष मंत्रालयाचे दोन मोठे प्रोजेक्ट गोंयांत येतात। नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ नॅचरोपॅथी हे दोन प्रोजेक्टां खातीर धारगळे 2.25 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन गोंय सरकारान दिल्या म्हूण केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद बाबून सांगले। 500 कोटी मायज खर्च आशिल्ले दोन्ही प्रोजेक्टांच्या कामाची सुरवात इलेक्शना उपरांत जातली। गोंयांत एक बरो स्कोप आसा। गोंय हे एक फॉरेन टुरिस्टाचें एक हब आसा आनी त्यामुळे आयुष जर बेगीन इंडियेचे भायर जातलें जाल्यार अशा स्पॉटाचेर आमचें डेव्हलपमेंट जावंक जाय की तातूंतल्यान लोकांक आयुर्वेदा, योगा, नॅचरोपॅथी हाजें सगळें म्हत्व कळपाक जाय। त्यामुळे हांवें राज्य सरकार कडेन जमीन मागली, एक नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा आनी एक नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ योगा एंड नॅचरोपॅथीचे हांगा हाडपाक लागून गोंय सरकारान जवळ जवळ 2.25 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन ही ऑलरेडी अलॉट केल्ली आसा धारगळ पेडणे मतदारसंघाक आनी ताजे सोपस्कर चालू आसात आनी ताजो DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टूय तयार जाता। आतां इलेक्शन म्हणून जाल्यार एक फुडल्या म्हयन्यान आमी ताजें फावंडेशन सुद्दां घालतले। जवळ जवळ 500 कोटीचो दोन स्टेजीचो प्रोजेक्ट। फर्स्ट स्टेज जो आसा जवळ जवळ 250 कोटी आमी खर्च करतले। तातूंतल्यान आयुर्वेदा खातीर हॉस्पिटल, कॉलेज, OPD आनी एज्युकेशन अशें ह्या सगळ्या बाबतींत सगळ्या तरेचे म्हणजे भायले जे विद्यार्थी हांगा येतले, पोस्ट ग्रॅज्युएशनूय तातूंतल्यान फुडें तयार जातलें। अशें तरेचो आयुर्वेदाचो एक प्रोजेक्ट। दुसरो प्रोजेक्ट आसा तो योगाचो। योगा आज वर्ल्ड वायड जाल्लो आसा। ताजो प्रसार जेन्ना गोंयांत आमी कांय स्पेशलिटी कांय कार्यक्रम आमी दवरतले जाल्यार हांगसरलो येणारो फॉरेन ट्युरिस्ट हो थंय आकृश्ट जातलो। हांगा वेलनेस ट्युरिजमूय बरे रितीन डेव्हलप जातलो। त्यामुळे तांचे खातीर कॉटेजीस, तांचे खातीर योगाचे हॉस्पिटल, नॅचरोपॅथीचे हॉस्पिटल, योगाचे क्लासीस, आयुर्वेदाचे हॉस्पिटल हे सगळे आमी इन्क्लूड केल्ले आसात आनी त्या हातून जवळ जवळ फर्स्ट फेज जी आसा ती 250 कोटीची जातली आनी दुसरी फेज जी आसा तातूंतल्यान भुरग्यांक हॉस्टेल आनी इतर सगळ्यो गोश्टी म्हणून मोर दॅन 500 crores जे आसात ताजो प्रोजेक्ट हो जातलो। सादारण इलेक्शन नंतर आमी ताजे सुरवात करतले। मंगळूरचे बिझनेसमॅनाक लुटपाचे केशींत आरोपी एक्टिव्हिस्ट दीपक गडेकार कस्टडीतच उरतलो। ब्रेस्तारा ताका कोर्टा मुखार व्हेल्लो। कोर्टान ताचो जामीन अर्ज भायर मारला। बिझनेसमॅनाक लुटपाचे केशींत दीपक मुख्य आरोपी। सह आरोपी दोगा पुलीस कॉन्स्टेबलांक 25-25 हजारांचे वैयक्तीक बॉन्डाचेर जामीन दिला। ह्या प्रकरणात एका PIनी हात मारला म्हणून नाव येता, मात अजून तरी एक्शन घेतिल्ली ना। Bail has been granted by the additional session judge 1. 25,000 is the surety amount and one personal bond. And other conditions are that they are not supposed to leave the state of Goa, not influence the witnesses, furnish their contact numbers and address proof to the AYU, and not hamper with the evidence. Give a break.